खूपय हांगासर 7 वर्सां चली एक भुरग्यान मारल्या उपरांत ताका ब्रेन इंजरी जाल्ली आनी ताका GMCत एडमीट केलें. ताच्या उपरांत ताका ट्रिटमेंट केलें आनी काल ताका सांजचें ICU वॉर्डांतल्यान ताका सेंट्रल वॉर्डान हाडिल्लें आसा. ते नंतर आमी ताका पळोवपाक आयिल्ले आनी आमी आतां सुद्दां पयलीं की स्लोली भुरग्यां ते ट्रिटमेंटाक रिस्पॉन्स दिता. त्या भायर भुरग्याक मातसो आजुनूय हेड पेन आमी पयले ते रडटाले बट स्लोली रिस्पॉन्स दिता आमकां दिश्टी पडलें. आनी दुसरे कडेन आमकां अशें पळोवपाक मेळटा की ताच्या पेरंट्सान सांगलें की ती सद्या उलोवपाची स्थितींत ना. ती म्हणटा की पळोवपा खातीर भुरग्याक एकूच टिचर इतले स्कूल येदे व्हडले आसून भुरग्याक पळोवपा खातीर हॉस्पिटलांत एकूच टिचर तेजी फी येयलेली आसा. बाकी ताच्या कडेन कोणूच येवंक ना. त्याचे बद्दल जे पेरंट्स आसा ते खंय व्हडल्याच्या कामाक ना ते आहा ते बापूय आहा तो हॉटेलांत काम करता. आवय आहा ती मातशी बरी बी नासता. तेंची पळयत जाल्यार डेली बेजीस कामाक वयता बापूय आनी तेंची सद्या आजी हॉटेलाक लागून तेंची मातशी गरिबीची परिस्थिती आसा. दुसरे वाटेन जे टिचरी आसा ज्यो टिचरीक लोकांनी अटक करपाचें आनी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो त्या टिचरींक एंटीसिपिटी दिल्या खातीर तेंच्यांनी एप्लाय केले. अशा तरेची सद्या कंडिशन आसा आनी भुरगे स्लोली इम्प्रूव करता पळोवपाक मेळटा. स्टुडंटा खातीर GMCतल्यान रिक्वेस्ट आहा.